आळू आम्ही उकडपाचे तातूंत मिनटां घालपाची आणि ते उकडून भितर डायरेक्ट म्हणजे भितर हे सगळे घालून उकडपाचे ते आणि ते आता आम्ही अळसाणे घेतले दिसताना सर. हय हांगा अळसाणे घेतले. खूप जाण चणे घालता चणे घालता. ओके सो हे आम्ही कितले सिटी मारून घेवपाचे एका एक 4 सिटी मारपाचे. खोबरेल तेलाचो वापर करता आणि हे आम्ही पंचामृताचे खोबरेल तेलच वापरता. तेल तापल्या परत आम्ही कांदो घालया थोडीशी आमी लसूण घालया कित्याक मागीर आमकां फोडणांक जाय भाजतानाच लसूण भाजताना थोडी घालूंक जाय आनी मागीर फोडणां मारपाक जाय आनी आळवान जर आमी चड लसूण घातली न्हू जाल्यार तेका आनी एक वेगळी टेस्ट येता. आतां आमी सोय घालया थोडे आमी हे मातशे तांबूस जाय येयले की मागीर मसालो भितर भाजपाचो चवी पुरतो मसालो घालप हळद घालप हे पयलीं वांटून घेवया. आमी आतां फोडणी दिवया. तेल तापल्या उपरांत लसणीची फोडणी दिवया. लसूण आमी बरी झाडावन घेतल्या ती हिंगय आमी इल्लो घालूंक शकता. थोडो घालया चिमूटभर मातशे तांबूस रंग चडोवंक जाय तेका शिजयल्ल्या आळू आसा. मागीर वांटून घेतलेली सोय जी आसा पळय ती आमी भितर घालपाची आनी चवी पुरतें मीठ घालपाचें. वाटण आमची तयार आसा. उदक घालया आमी. आमी पंचामृताचे पिंक सॉल्ट घेतला हांगासर. हे खूप हेल्दी आसा. तर ते शिजलेलेच आसा. आता आमी मसालो घातलेलो आसा. म्हणजे एक खतखतो काढले की हे झाले आमचे. झाले.